गोंयांत सध्या नाल्लाचें उत्पन्न कमी जाला ते जाला। आशिल्लो नाल्ल पाडूंक पाडेली मेळना। शेतकी खातें म्हणटा माड 3-3 म्हयन्यांनी पाडूंकूच जाय, ना जाल्यार खंय बरो लागना। शेतकी खातें आनी आरडीएन निकतोच बायलांक पाडेल्यांचो वर्कशॉप घेतलो। 17 बायलो आतां माड पाडूंक खंय तयार जाल्यात। बरें दिसलें कित्याक अशें माडार वचत म्हळ्यार आमी बरीं अशें एक व्हडलें काम करता अशें दिसलें। पयलीं चिंतलेलें तुमकां केन्ना माडार चडटली म्हणून? ना 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 पयलीं आमी केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें अशें करून आमी वयर चडटलें म्हणून, सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें म्हणून। त्याच वयर चडटलें आनी बरें दिसलें। मग तुमकां पयलीं डॅरिंग आशिल्लें चडटलें म्हणटा तुमी? हय 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 म्हणटरी फर्स्ट दिसा हांवूच चडिलें। फर्स्ट आमकां दाखयलें पळय तेणी फर्स्ट हांवूच चडिलें। तुमी तुमचेच नाल्ल पाडटले काय? हय फर्स्टाक आमचेच पळोवपाक जाय न्ही। आनी म्हाका एक कितें दिसता आज आमी इतली पळय वयर कोवळा चडून गेला, एक केन्ना अशें आमगे सगळ्यांनी एक अशी ट्रेनींग अशी घेवचें अशें म्हाका दिसता। गरज पडलें जाल्यार काणकोण भायर वचपाक शकता तुमी? आमी अशी घेवपाक शकता ग्रूप म्हणून। आनी हे 40 ग्रुपां भितर तेंचे भितर काम करता आसतना तेंचे कॉन्टेक्टार रावप, तांकां जे कितें तेंचे भितर स्कील आसा त्यो स्किली वयर काडून तांकां लायव्हलीहूड एक्टिविटीज दिवपा फाटल्यान आमी काम करतात। एज अ प्रेसिडेंट म्हणून हांव तशें काम करता। आनीक तातूंतल्यान ती स्वता पांयाचेर उबी रावतली हो तेंचो एक आमचो एकमेव हेतू आसा। म्हणजे ती दर एक बायल जी विलेजान काम करता ती स्वता पांयाचेर उबी रावची। पाडेली ना जाल्ल्यान ताचो थेट परिणाम उत्पन्नाचेर जाला। 8 दीस चल्लो हांगा। 8 दीस तांकां सगळें वेवस्थीत ट्रेनर हाडून ट्रेनिंग दिलें। आनीक आज तुमी पळयलेंच की ती वेवस्थीत चडटात। जवळ जवळ 10 बायलां आज माडार वयर चडल्यो। आज खंयच्या गांवांत जर तुमी वचत जाल्यार लोकल पाडेली म्हणटा मेळत ना। दादले जे आसात ते पाडेली करपाचें ताणें सोडलेलें आसा। हाका लागून आमचें जें उत्पन्न जें माडाचें आसा तें कमी जाल्लें आसा। आमचे हेजे प्रमाणे सायंटिफीक प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी एकदां तरी पाडो करपाक जाय, पूण तो पाडो जायना कित्याक पाडेली मेळना। जर 3-3 म्हयन्यांनी जर करीत उत्पन्न वाडटा। आतां पाडेली मेळना म्हणून ते 6 म्हयने 1 वर्स जाता आनी ताका लागून उत्पन्न तेजी घटीत जाता। पूण हे जर पाडेली जर आमी 3-3 म्हयन्यांनी जर हें जर पाडो जर करीत जाल्यार उत्पन्न वाडटलें आनी आमचो नाल्लाचो जो आज जो रेट भरपूर वाडलेलो आसा तोय कमी जावपाक मदत जाता। नाल्लाची शॉर्टेजी पाडेल्या लागून खंय तरी जबाबदार पाडेल्या लागून खंय जाता। आनी मदीं कितें जाल्लें नाल्लाची रेट एकदम कमी जाल्ली, ताका लागून भाटकारांनी मेंटेनन्स पार्ट जो आसा तो मातसो निग्लेक्ट केलो। म्हणजे ताका टायम टू टायम सारें घातलें ना, पाणी दिलें ना, ताका लागून तेजें उत्पादन आनी पाडेली मेळना। हे 3 घटकां लागून नाल्लाचें उत्पन्न मातशें कमी जालें। आतां नाल्लाचो रेट बरो वाडलेलो आसा तेन्ना आतां भाटकार परत आपल्या भाटा कडेन आयिल्ले आसा आनी ताणें मेंटेनन्स सुरू केल्लें आसा। आतां तांकां मेन प्रश्न आसता तो म्हणजे पाडेलीचो, तो आमी सोडोवपाक आसत। आतां जेन्ना आमचे कडेन मेन पावर कमी जालो तेन्ना आमी बायलांक फुडें काडून आतां हो ट्रेंड सोडोवपाचो प्रयत्न करता। फक्त पाडपूच न्ही, माडाक कसलो रोग लागलो जाल्यार ताका वखद पाणी, सारे आनी माडाचे कुयदादीच्यो बाकीच्योय गजाली वर्कशॉपात शिकयतात। आनी अशें न्ही प्रोग्राम फक्त माडार चडून माड पाडपाचो इतलो वर न्ही तांचो। माडार चडून माड पाडले उपरांत कवळ निवळ करून ताका रोंटो लागता, ताका भोंवर लागता, हेजे कीड रोग जो लागता तोय निवळ करपा जाय। अशे तरेन शेतकऱ्याक उत्पन्नय भरपूर मेळटलें, होय ताचो एक ट्रेनिंगाचो एक उद्देश आसा। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। शिक्षणाचे मळार आनी मोलाचो वावर आनी योगदान आशिल्ले शिक्षण तज्ञ भिकू पै आंगलेचेर ब्रेस्तारान निमणे संस्कार जाले। मंगळारा सकाळीं तांकां मरण आयिल्लें। 94 वर्सांचो ताणें इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हिंदींतल्यानूय लेखन केलां। ताच्या बऱ्या मागप्यांनी ताचें निमणें दर्शन घेतलें। पुर्तुगेजा वेळार आनी बासस्ताक म्हाका ताणें स्कुलांक मुंबय जेझ्युट स्कुलांक शिक्षण दिलें आनी ताजे नंतर ताजे आनी म्हजी कंटिन्युअस कनेक्शन उरलें। आनी वन थींग आय कॅन समरायज, आज काल उलयतात न्ही 0 टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून, ताजें इनटॉलरन्स टू इनडिसिप्लीन। सो दीस इज वॉट आय कॅन से अबाउट हिम। 94 वर्साचो तरूण आज आमचे पसून गेलो अशें म्हणटा, कित्याक तो इतलो जाणटो आसून पसून ताजें आज आमचे कडेन वागणें आशिल्लें। म्हणजे हांव एक्सपिरियन्सींग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 40 years, 35-40 years इतलो एनकरेज करतालो सदांच। आनी जें आमकां मार्गदर्शन लाभलें ज्या हातूंतल्यान ज्या आज म्हजे कडल्यान ज्यो गोश्टी जाता सगळो तांचोय कितलोसोच कंट्रिब्युशन म्हजे विचारान जाता तें काम करपाक हांव मुखार सरलो त्या हातूंत। रंगभूमीची सेवा म्हाका दिसता तेंच्या इतली आणखी कोणा कडेन जाली ना। आनी शिक्षण आनी नाट्य ह्या क्षेत्रांत तांचे कडल्यान जे आतां पर्यंत
जे कार्य घडलं तो एक ऐतिहासिक अशी गोंयकारांची ठेव आसा. त्यामुळे त्यांच्या चरित्राचे खऱ्या अर्थान लिखाण जावपाक जाय. म्हणजे ताणें केल्ल्या कार्याची वळख ही फुडल्या सगळ्या समाजाक आनी फुडल्या भावी पिढव्यांक मेळटली अशी एक म्हजी एक अपेक्षा आसा. घेऊ एक ब्रेक.